आज अनेक विशेषता आसा आमच्या मध्ये कोंकणीचे फामाद कवी कवयित्री आसात. कोंकणी कवितेची रूस ते तुमकां आतां सकयतले. हांगा पोएटिका पंगडाचे मुखेली आमचे एक ग्रुप आसा ताचे मुखेली मानेस्त नाविन पिरेर आसात. ह्या पंगडांत 300 वयर चड कवी कवयित्री आसात आनी ह्या पंगडांत नवे अनुभवी परगांवांतले गांवांतले शिकयतले सर सबार कवयित्रींचो पंगड जावन आसा हो पोएटिका. तांणी आतां तुमचे मुखार ते आपले कविता सादर करतले. हांव आतां मुखार आपयतां मानेस्त नाविन पिरेरा लागीं. तुमी ही वेदी तुमची कन घेवची. देव बरो दीस दिव. तुम्ही सबार आनी बहुशा कवी गोष्टी दोळो हजार जावंक ना न्ही. पहिल्या पोटी हजार जावचे चिंता. आमी जायती पदां आयकल्या हांव न्ही. पदां आमी सुमेस्तांनी सगळ्यांनी आयकल्यात. आमी पदांत सडावत जावन काले म्युझिक आमी एन्जॉय करता पूण उतरां दिशीन ध्यान दिवचें इल्लें उणें. थोड्या फावटी आमी त्या उतरांक ध्यान दिल्यार दिलो न्ही. केदळा आमी ती उतरां अनुभव करता तेदळा त्या पदाची जावन दी त्या कविताची रूस दोडती जाता. एक विलफेर बिंबासाचें पद ते अशें आसा. जर म्हाका देव मुजो दिश्टीक पडोवन मुणात जर माग तुका कितें जाय मागतलो धाड देवा जिवंत करून एक दिसाक तरी येवं मुजी माय. माय मुजी संवसारांत आसतना घडयेचें सुख तिका लाभलें ना. धाड देवा तूं तिका एक दिसाक धाड तिका रुणटीचें पायतलो सन्मानान. पळय हांगासर कवी तिच्या आवयक हांगा संवसार आसतना सुख म्हाका दिवंक जावना एक दिसाक तरी धाड म्हणून मागता. ही कविता कवी विलफेर बिंबास कितल्या एक उंचायेन संपयता पळया. बारीक उंचले पद हे हाचे अंती पळया. जर तिका देव धाडीत त्या दिसा सुरंगाराय तोलो हो संसार बांदतलो स्वर्णाची तोरणां सर्गीतावन भुंयतळाक आकाशाक. सूर्या तूं त्या दिसा बुडनाका संद्रेमा तूं उदेवन येनाका. दीस तो लांब जावं बुडना जावं माय मुजी उरतेली सदांच म्हाका. पळया हे कवितेचे अंत्य कितले सोबीत करून या कवी विलफेर बिंबासान बरयलां. आमी केन्ना ही उतरां अनुभव करता त्या पदाची रूस दोडती जाता. आज आमी पोएटिकाची 48वी कवी गोष्टी दोळ आमी 40 आनी 7 कवी गोष्टी संपयल्यात. 48वी कवी गोष्टी हांगासर सादर करता आसता
या कवितेची रूच ताचो शब्दांचो अर्थ अनुभव करचे प्रयत्न करया. हांव मुखार आपयता कविनी दया करून मुखार येवचेक. पयलो आसा स्टॅनिस्लोस सोजकिरे. आपयल्ले कवी दया करून मुखार येवन आपली बसका स्वीकार करची. मारिया पिंटो कुलशेकर, रिची पिरेर देरेबैल, जुलियट मॉरस देरेबैल, रेमी काटीपडला. तुम्ही इतल्या जणांनी दया करून हांगासर येवन बसका स्वीकार करची. मर्लिन मास्करेनस देरेबैल. यामध्ये हांव एक खेळ खेळयता आनी बसता म्हणसर हांव एक 2 शब्द सांगता आणि त्या शब्दाचो अर्थ तुमच्या पैकी कोण म्हाका पयले मेसेज करता पळय, म्हणजे मोबाईल नंबर दिता, म्हाका मेसेज करीजे. तुम्ही वॉइस मेसेज करियेत, टाइप करनी घालियेत, कशेय घालियेत. ते शब्दाचो अर्थ कितें म्हणून म्हाका सांगिजे. जायत गे ते शब्द असे आसात. लाला लाला लिली लिली, लाला लाला लिली लिली. म्हाका कोणी सांगी नाकात. मेसेज कोणाचे पयले येता पळय ताका एक कवितेचो बुक इनाम आसा. हे घडयल्ले हांवें लाला लाला लिली लिली असो अर्थ म्हाका मेसेज करीचे. म्हणजे नंबर नोट करा, तुमच्या मोबायलान नंबर नोट करा. 9844612781. 9844612781 नाका तुम्ही मेसेज करीजे. असो सरको सरको अर्थ कोण पयले दिता पळय तांकां एक कवितेचो बुक इनाम आसा. लाला लाला लिली लिली. पयल्यान सुवातेर आता कवी गोष्टी आमी आराम करता. आमी एक हांगासर या पोएटिकाची एक रिवाज आसा. कितें म्हळ्यार या कवी गोष्टीन तुमकां कोणाची कविता पसंत येता पळय त्या कवीचे नाव तुम्ही त्या चिठीर बरयचे आणि रवीन डिसोजा शांतीपुरा हाचे तावन त्या विंचून आयिल्ल्या कवीक 1000 रुपये कॅश प्राइज आसा. दया करून सर्वांनी एक चिठी विज्ञान घेवच्यो. पयल्यान पयले हांव आपयता स्टॅनिस्लोस सोजकिरे. तुम्ही तुमची कविता सादर करच्या. सोमेस्तांक बरो दनपार मागता. आमी आतां पास्कांच्या काळार आसा. पास्कांचो काळ म्हळ्यार उजवाडाचो काळ, उजवाडाचे मनीस आमी. आनी हो उजवाडाचो वेळ, दनपारांचो वेळ. आनी म्हजी कविता ही जावन आसा उजवाडाचो मनीस. ही कविता तुमी आयकया. उजवाडाचो मनीस. गांवी आमच्या वीज आयली, गांवी आमच्या वीज आयली, आमच्या लोकांची न्हीद उबली. काळाकाचेर आमी जैत जोडलें, दिवे जळोवन उजवाडान भरलें. गांवी आमच्या वीज आयली, आमच्या लोकांची न्हीद उबली. काळाकाचेर आमी जैत जोडलें, दिवे जळोवन उजवाडान भरलें. रातीचें वर्णन आमी बदलिलें, रातीचें वर्णन आमी बदलिलें. अंधकाराक कोसां पयस थांबयलें, रंगरंगाळ दिवे पेटोवन सोबयलें. परिसर आमचे मर्जे प्रमाणे प्रकसलें. रातीचें वर्णन आमी बदलिलें, अंधकाराक कोसां पयस थांबयलें. रंगरंगाळ दिवे पेटोवन सोबयलें. परिसर आमचे मर्जे प्रमाणे प्रकसलें. रात ती आतां रात न्ही, रात ती आतां रात न्ही. सूर्य नातल्यार उजवाड आसा भुंय. वावर वायवाट सर चलता थंय. आंगलापी मनीस पुरा ताका खंय. रात ती आतां रात न्ही, सूर्य नातल्यार उजवाड आसा भुंय. वावर वायवाट सर चलता थंय. आंगलापी मनीस पुरा ताका खंय. दिसा उजवाडी मनीस कुडा भितर बसता. दिसा उजवाडी मनीस कुडा भितर बसता. सुर्यात दाव बायली ताका विशेष दसता. दिसा उजवाडी मनीस कुडा भितर बसता. सूर्य दाव बायली ताका विशेष दसता. तो विशेवा गेल्लो सो हाचे कारभार चलता. फिल्मां, पार्ट्यो, सोबाणां लेखच ताचे चुकता. दिसा उजवाडी मनीस कुडा भितर बसता. सूर्य दाव बायली ताका विशेष दसता. तो विशेवा गेल्लो सो हाचे कारभार चलता. फिल्मां, पार्ट्यो, सोबाणां लेखच ताचे चुकता. वतान गळचें ताणें उणें केलां.
संजय अवमरी नंतर रस्ते मेजूंक धरला हो तानगोळचे ताणें उणें केलां संजय अवमरी नंतर रस्ते मेजूंक धरला जोडूंकू विबाडूंकू भिन्न विधान सोदलां लाखां करोडाचे धंद्या येवजनच कार्य काडलां जोडूंकू विबाडूंकू भिन्न विधानां सोदलां लाखां करोडाचे धंद्या येवजनांच कार्य काडलां वा रे वा मनशा तकली तुजी कितली चिरूक सलीस वाटो सोदताय तूं दुडू जमोवंक नार्गनाय लेगीत तांबडे दिवे जळोवन कूड विकूंक मनशा आसकत काय सो पासून ना जायस फायदो उठोवंक वा रे वा मनशा तकली तुजी कितली चिरूक सलीस वाटो सोदताय तूं दुडू जमोवंक नार्गनाय लेगीत तांबडे दिवे जळोवन कूड विकूंक मनशा आसकत काय सो पासून ना जायस फायदो उठोवंक उजवाडाचे मनीस आमी काळखाक नापयस केलें उजवाडाचे मनीस आमी काळखाक नापयस केलें 24 वरां आदाय हाडूंक प्लॅन घालें तगले मनशांक लागप नाता हाडुवें हर एकलो आज पिडेस्त दुबावे विणे सोडुणें तगले मनशांक लागाम नासता हाडुवें हर एकलो आज पिडेस्त दुबावा विणे सोडुणें देव बरें करूं मनीस आपले सान कशें नासाच्या वाटेक समकता म्हूण वर्णिता स्टॅनिस्लॉस किरें हांची कविता आनी ही कविता आयकतना म्हाका W.H. ऑर्डन आंग्लो अमेरिकन कवी हाची एक उतरां उडासाक येतात आमी सगळां धर्तेर आसांव हेरांक कुमोग करूंक आमी सगळां धर्तेर आसांव हेरांक कुमोग करूंक पूण हेरां ह्या धर्तेर कित्याक आसात म्हूण न्हू म्हाका कळीत ना पूण हेरां ह्या धर्तेर कित्याक आसात म्हूण न्हू म्हाका कळीत ना मुखली कवयत्री मारिया पिंटो कुलशेकर सर्वांक ह्या दनपाराचे प्रणाम देवान म्हाका जाणवाय दिल्ल्याक हें कवन बरोवंक ताका हांव दिनवासता अवकाश करून दिल्ल्या मानेस्त नवीन पिरेराक हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या दिसांनी संवसार बरो लढये निमती शांती मायाक जाला सगळ्यांच्या मोतींतले समाधान पिड्ड्यार जावन पीस जाला ह्या वक्ता बरयल्लें कवन हें हांगा कोणी शांती म्हणली नांवाची आसात की तुझ्या नांवाचें स्पेलिंग नांव म्हळ्यार इंग्लिशान कशें सांगताय तूं शांती म्हळ्यार स्पेलिंग नाही तुझें नांव कशें सांगताय इंग्लिशान कशें सांगताय शांती म्हळ्यार पीस स्पेलिंग सांग तुका तुझ्या कडेन एक आंबो विचारता त्याला कशें सांगताय गिव मी ए पीस ऑफ मँगो पीस दोन्ही एकच उच्चार पूण अर्थ दुसरे अशें सगळ्यांनी दिसता पीस संवसार बरो सगळ्यांनी दिसता समस्या घरांत घरा भायर घालतात रेवोड परत पयस करचे प्रयत्न केल्यारी निर्धार करणं सोदून गेलो बरवशान मेळ्यात म्हूण पीस सगळ्यांनी दिसोंक लागले लढाई झगडे पीस विचारले एकल्याक दाखयशिगी पीस दाखयलें ताणें एक दुकान अंगडीगार विचारी तुका खंयचें जाय ड्राय या फ्रेश हांवें म्हळें म्हाका जाय शांती पीस नाही बगार ग्रीन पीस खंयचे गांवचे शांती DC ऑफिसान काम करचे सवाल ताचे या तोटांत वावर करचे टीचर या
पिडेस्तांचे साखरी करचे काळे गोरे लांब मोठे केसांचे दाट लिपस्टिक सरइले खळबळलं हाव कशें समजो हांकां म्हजे कश्ट समजना हांकां हांव सोदतां पीस न्हय बगर झुजाचो नश्ट आयकाल्लो एकलो म्हणालो तर ये म्हज्या बराबर शहरा भायर अबले हांगा मेळटले तुवें आशिल्लें पीस धैर्य उलयलो तो दाखोवन जागो पळय संवसारांतल्या सर्वांनी सोदचें पीस तुकाय पयलें आनी आतांय जेल्ले आशिल्ले आसात हांगा शांत मेळटलें तुकाय तेंच न्हय बगार जीव आसता सर पूण मरणांत समजलो हांव संवसारांत खंय सरी मेळना दिल्यारी कास शिक्या जीन बरो एकामेकाचो मोग करन देवाची आशिर्वादां जोडूंक निरंतरी बोरीं कामां कर ताच्या संगतपणांत रावोंक तेन्ना हांगाच मेळटले आमी आशिल्ले पीस PEACE देव बरें करूं समाधान सोदून गेल्यार मेळना आमी ते रुता करी जाय म्हणून संदेश दिला बाय मारिया पिंटो कुलशेकर. हांवें एक चानी पोसली धांवली एक कीर पोसलो उबोन गेलो एक रूख लायलो चानी आनी कीर पाटी आयली अशी एक सांगणी आसा. मुखलो कवी आसा रिची पेरेर देरेबैल. कवितेचें शिरोनांव आसा जात कात. कित्याक कोणना न्हीद दिसो पडना केन्नाय अशें तर ओडना पूण आज कशें कळना कित्याक कोणना न्हीद दिसो पडना केन्नाय अशें तर ओडना पूण आज अशें कशें कळना. काल ताचे विशीं आयकल्लें एका कानांत आनी एकान सोडुल्लें. अय्यो आज तें मुखार असो मेळ्ळें. ताचे उपरांत म्हाका अशें जाल्लें काल ताचे विशीं आयकल्लें एका कानांत आनी एकान सोडुल्लें. अय्यो आज तें मुखार असो मेळ्ळें. ताचे उपरांत म्हाका अशें जाल्लें चेडवांक सभार पळयलां उलयलां हसलां खेळ्ळां हाका पळयल्लेंच काळीज जळ्ळां. कितें पूण कारण आसा आतां कळ्ळां. चेडवांक सभार पळयलां उलयलां हसलां खेळ्ळां हाका पळयल्लेंच काळीज जळ्ळां. कितें पूण कारण आसा आतां कळ्ळां. हिमालय तेदी ग्रेस्तकाय कन्याकुमारीची काल्तिकाय बेंदीबाई अन्नीबाई आनी कोणीय बाय सर्वांक हाच्या पांयांक बांदी जाय. हिमालय तेदी ग्रेस्तकाय पूण कन्याकुमारीची काल्तिकाय बेन्नीबाई अन्नीबाई आनी कोणीय बाय सर्वांक हाच्या पांयांक बांदी जाय. भांगर बाय कितें अपुरबाय आंगार ना कांय फॅशन सुरंगाराय. चेडूं काळें कितें जालें कोणाक जाय काती सोबाय अबळे उबो जाला जाती आपाय. भांगर बाय कितें अपुरबाय आंगार ना कांय फॅशन सुरंगाराय. चेडूं काळें कितें जालें कोणाक जाय काती सोबाय
आपले उबो जाला जाती आपाय. देव बरें करूं. संबंध करताना कसल्यो पुरा अडखळ्यो येतात हे वर्णिता बाबरीची पिरेर देरे बैल. आणि ह्या पाठतळार कवयत्री शीला भंडारकर हिची एक कविता अशी असा. थोडे संबंध भाड्याच्या घराबरी, थोडे संबंध भाड्याच्या घराबरी, आम्ही कितलो शृंगार केल्यारी ते आमचे जायनात. थोडे संबंध भाड्याच्या घराबरी, आम्ही कितलो शृंगार केल्यारी ते आमचे जायनात. मुखली कवयत्री असा ज्युलियट मॉरस देरेबैल. समेस्तांक नमस्कार. या पृथ्वी म्हणल्या घरच्या कंबडांत आंब्या रूख आमकां दिसता आनी हांवें म्हजें खावन आज आंब्या रुखा सावळेंत म्हणल्या शिरोनामे दिवन बरयलां. वोत दग गमा वाळो आंब्या रूख हितलांत आसलो, मुळान ताच्या आसरो घेतलो, शिताळ वारें सुशेग दिसलो. मत 40 वर्सां फाटीं धांवली, तोच आंब्या रूख दितालो सावळी. उडासा उमाळे मनी गुवले, दोळ्यांक खंयचिनी पवळे देवले. पती बाळां आनी हांव बसतले हांव त्या रुखा मुळांत, खेळटले हांव रुखा सावळेंत, वाळटालो कुटुंबांत मोग. वारें वाळटालें पानां दालतालीं, जिविता घडिता दोळ्यांक दिसतालीं. उडास आदलो विशेष उमाळे, पाटये पती जीवजा खळवळे. दीस धांवले जिवीत फुडें गेलें, भुरगीं व्हड जालीं नात्रां जालीं. संवसार साडोवंक आसा चिन्नां आयलीं, आंब्या रुखा सावळेंत पवळां जिरलीं. संवसार सांडूंक आसा चिन्नां आयलीं, आंब्या रुखा सावळेंत पवळां जिरलीं. समेस्तांक देव बरें करूं. आदले उडास कशे जिविताची रूच चडयतात म्हूण वर्णिता बाय ज्युलियट मॉरस हिची कविता. आणि ही कविता आयकतना म्हाका गुलजाराच्या कवितेची याद येता. गुलजाराची कविता. सबार वर्सां उपरांत भेटले हांव, सबार वर्सां उपरांत भेटले हांव, एक फोटोच सांगून सोडू म्हणलें हांवें. सबार वर्सां उपरांत भेटले हांव, एक फोटोच सांगून सोडू म्हणलें हांवें. ते म्हणाले तुजो उगडास सदां दोस्तालो, ते म्हणाले तुजो उगडास सदां दोस्तालो. गुलजार. मुखलो कवी असा रेमी काटीपडला. म्हज्या कवितेचें नांव हांव कितें करूं. सो हें कविता आखेर जाता तुमी सांगाचें म्हाका हांवें कितें करचें म्हण न्हू. देखून इल्लें चीत दिवं नाका हांव काले म्हणटा की म्हण. ओके. आंकवार रावल्यार घरच्यांचे सुरसुरे, काजार जाल्यार बायलेचे पुरपुरे, पाद्री जाल्यार लोकांचे करकरे. ओके फादर. ओके. हांचे मदें सुकले बरे बरे, अवकाश बरे बरे. सांगा हांव कितें करूं. गांवांत रावल्यार म्हणटात आवय बापायच्या कुस्तार दीस काडटा, पर गांवांत गेल्यार म्हणटात आवय बापायक वाटेर घालता. पर गांवांत आसतना म्हणटात गांवांक केदाळ येताय, गांवांक आयल्यार म्हणटात पाटी केदाळ येताय. हांव कितें करूं. ग्रेस जाल्यार म्हणटात आंकार मांडला, दुबलो जाल्यार म्हणटात गती काट लागला, दान दिल्यार म्हणटात नांव जोडटा, दिना जाल्यार म्हणटात कालें गांठ बांदून दवरता. हांव कितें करूं. बरें न्हेसल्यार म्हणटात फॅशनाक करता, सादें न्हेसल्यार म्हणटात वेसपांक व्हरता, तरणाटो दिसल्यार म्हणटात केंसांक लाय लाय काळें, म्हातारो दिसल्यार म्हणटात आनी तुजें जालें. हांव कितें करूं. सदां मिसा गेल्यार म्हणटात व्हडलो सांत, वचना जाल्यार म्हणटात लुसिफेराचो एजंट, इगर्जेन कांय काम केल्यार म्हणटात पाद्रीचो चमचा,
खरी ना जाल्यार म्हणटात न्यू लायफाक जॉईन जाला म्हण दिसता. हांव कितें करूं तुमीच सांगा. सरो दिना जाल्यार म्हणटात व्हडलो मारवाडी खंय फंक्शनान बरा. दिल्यार म्हणटात व्हडलो कुडी. बशी पुसून जेवल्यार म्हणटात पेट्या वयली येवता. कायलें सोडल्यार म्हणटात कितलोसो लोक बुक्यान मरता. हांव कितें करूं. आनी एक पार आसा जाय गे जाय गे. ओके ओके कविता लायक जाता म्हण जालें तुमकां. ओके आमच्या नवीन पिरारा आनी प्रिता मिरान जसो एक एफर्ट बरो वर्क जालो हांगा. कोंकणीन उलयल्यार म्हणटात हो गांवठी. कोंकणीन उलयल्यार म्हणटात हो गांवठी. इंग्लिशान उलयल्यार म्हणटात आज घाला म्हण दिसता 90. ओके बायलेक बी येल्यार म्हणटात बापायचीच सवय. बायलेक जोर केल्यार म्हणटात हो व्हडलो कसाय. सांगा कितें करूं. देव बरें करूं. तांच्यांचे आयकोन गेल्यार जिवीत सारूंक साध ना म्हणटा रेमी काटी पडला. हांव कितें करूं. ह्या पाठतळार चाफ्रा दे कोस्ता हाची एक कविता अशी आसा. कुंट्याक बांदून उमकोळची एक दोरी आनी एक लांब सोदी ओड दोगांय मोग करी. कुंट्याक बांदून उमकोळची एक दोरी आनी एक लांब सोदी ओड दोगांय मोग करी. चिंतून चिंतून विरार हांव कोरपून आसा कोड्डो. चिंतून चिंतून विरार हांव कोरपून आसा कोड्डो. काय ही दोरी खऱ्यान नाडगी या तो दिवड सैमान कुड्डो. काय ही दोरी नाडगी या तो दिवड सैमान कुड्डो. चाफ्रा दे कोस्ताची कविता. मुखली कवयत्री आसा मर्लिन मस्करेनस देरेबैल. हांव मर्लिन मस्करेनस देरेबैल वृत्तीन शिक्षिकी बलमटा गव्हर्मेंट ज्युनियर कॉलेज. म्हजे कवितेचें नांव मोगा चेंगर. ह्या कवितेक हांवें हिंदी पदाचो ताळो घाला. हे तू चेंगर हे मू चेंगर हे आमचें घर मोगा चेंगर हे घर सोबीत सुंदर. हे तू चेंगर हे मू चेंगर हे आमचें घर मोगा चेंगर हे घर सोबीत सुंदर. ह्या घरान जियेतना मोगान आमी जियेव्या. कश्टांची मोडा वेडो घालतना धैर्यान आमी मेट काडया. ह्या घरान जियेतना मोगान आमी जियेव्या. कश्टांची मोडा वेडो घालतना धैर्यान आमी मेट काडया. सुमी आमकां राखतलो तो आमकां सांबाळतलो. सुमी आमकां राखतलो तो आमकां सांबाळतलो. हे तू चेंगर हे मू चेंगर हे आमचें घर मोगा चेंगर हे घर सोबीत सुंदर. हे घर सोबीत सुंदर हे घर सोबीत सुंदर. सुखांत तशें दुखांत आमी एकामेकाक हात दिवया. भुरग्यांक बाळांक सदांच आमच्या माया मोगान वागोव्या. सुखांत तशें दुखांत आमी एकामेकाक हात दिवया. भुरग्यांक बाळांक सदांच आमच्या माया मोगान वागोव्या. भुरगीं आमची देवा देणी सदांच आमी ताका ऋणी. भुरगीं आमची देवा देणी सदां आमी ताका ऋणी. हे तू चेंगर हे मू चेंगर
हे आमचे ग मोगाचे ग हे ग सोबीत सुंदर हे ग सोबीत सुंदर हे ग सोबीत सुंदर जो कोण बांधता घर कडपाचेरी भद्र बुन्या तो घालता जो कोण बांधता घर रेवेचेरी वादळ लागते कोसळून पडता जो कोण बांधता घर कडपाचेरी भद्र बुन्या तो घालता जो कोण बांधता घर कडपाचेरी वादळ लागतोय कोसळून पडता मोक विश्वास बुन्याद घालून बांध्या घर कडपाचेरी मोक विश्वास बुन्याद घालून बांध्या घर कडपाचेरी हे तुझे घर हे मोजे घर हे आमचे घर मोगाचे घर हे घर सोबीत सुंदर हे तुझे घर हे मोजे घर हे आमचे घर मोगाचे घर हे घर सोबीत सुंदर हे घर सोबीत सुंदर हे घर सोबीत सुंदर देव बरे करू. बाप विजय आणि बाय पेता मिरांदा हांच्या घरातोकलाच्या या संदर्भात भोव सुंदर रितीन उल्हास पटयल्यात बाय मर्लिन मस्कर यांनाच देरे बैल. या संदर्भात म्हाका जॉसी पिंटोचे कवितेचो उडास येता. बांदचे म्हणटाना जॉसी पिंटोची एक कविता अशी आसा. सरकार स्पर्ध दसरलो सडी गरज्यो कोणे बांधल्यो गी म्हणून. सरकार स्पर्ध दसरलो सडी गरज्यो कोणे बांधल्यो गी म्हणून. आणि पहिले इनाम फावो जालें फुलाक आनी पाकळेक. आणि पहिले इनाम फावो जालें फुलाक आनी पाकळेक. हांगासर पयलो भाग संपता. कवीनी दय करून तांची बसका स्विकार करी जय. सर हांव मुखार आपयता मुखले कवी बाय एवलिन रॉड्रिगस कुलशेकर, सबिता फेर्नांडीस देरेबैल, पेद्रो प्रभुता कोडे, एडवर्ड लोबो तोक्कट्टू, रोशल प्रिया डिसोजा पलाडका, मॅक्सिम लुद्रिक बोंदेल. एक फावटी एका रेडिओ स्टेशनाक एक कॉल येता आणि तो कॉल केल्लो मनीस म्हणटा म्हाका एक पर्स मेळ्ळ्या आणि तातूंत एक मुदी आसा, 50,000 रुपये आसात आणि त्या व्यक्तीचो एड्रेस असो असो आसा. रेडिओ स्टेशनाचो म्हणटा तुका मेळ्ळ्या आनी त्यो बारी नशीबवंत मनीस, तूं त्या व्यक्तीक ती पर्स पाटी दिवंक आशेताय गी म्हण. ताका दिसलो मनीस म्हणटा ना, ताच्या खातीर एक सॅड सॉंग प्ले करा. ओके, उडोलेक हांवें सवाल विचारले, कोणी जापी धाडल्यात गी पळोवना हांवें. आतां आनी एक सवाल, तशेंच आनी एक सवाल आसा आनी सरकी जाप धाडिल्ल्यांक एक कविता पुस्तक इनाम जावन मेळटा. ओके, एक भुरग्याक ताची आवय आपयता आनी म्हणटा वसरे पुता थंय तोटांत एकलो कामाचो काम करनासा, ताका ही च्या व्हरून वचूं म्हण. मागीर म्हणटा एक ही वाल दिता, ही वाल व्हरून ताका थंय लावंक सांग म्हण. हो भुरगो एका हातांत च्या एका हातांत वाल काण घेवन थंयसर वेता. तो कामाचो विचारता हें कितें हाडलाय तुवें म्हण. मागीर विचारता तुजें नांव कालें गे म्हण. तो भुरगो दोनी सवालांक एकच जाप दिता. ते खंयचें ताचें नांव कालें आनी तो कितें सांगता एकच जाप. कोण म्हाका पयले मेसेज करता तांकां एक कविता पुस्तक इनाम जावन वेता. सवाल कळ्ळे न्ही, हो भुरगो एका हातान च्या काण गेल्या एका हातांत वाल काण गेल्या. कितें हाडलाय तुवें म्हणल्यार की सेम तेच जाप दिता आनी तुजें नांव घालें म्हणल्यार की तेच जाप दिता. सो कोण म्हाका मेसेज करता तांकां इनाम आसा. मोबायल नंबर 9844612781. देव बरें करूं. आतां आमी कवितेच्या दुसऱ्या भागाक वेता. ओके न्ही. एवलिन रॉड्रिगस कुलशेकर, पयलें कविता.
कवितेचे नाव जावन आसा कबराळ्या दर्यान. गडगडो गरजलो, पावस वतलो, उदक जिरलें, माती भिजली, वय सर्व सारकें आसलें. गडगडो गरजलो, पावस वतलो, उदक जिरलें, माती भिजली, वय सर्व सारकें आसलें. कोणाकच कांय आपाय नासलो. वतलो पावस वतूनच रावलो, भिजल्या मातयेची आतां जडाय चडली. वतलो पावस वतूनच रावलो, भिजल्या मातयेची आतां जडाय चडली. आपणाचें वजें आळू करूंक उदकाक तिणें वळोंक दिलें. आपणाचें वजें हाळू करूंक उदकाक तिणें वळोंक दिलें. येणें तेणें मेळ्ळें आरावन उदक आतां वळाक पावलें. येणें तेणें मेळ्ळें आरावन उदक आतां वळाक पावलें. वळांत उदकान वेग आरायलो, बरान वळोन आतां न्हंयक पावलें. आतां उदकाक आडावंक सकत कोण भयानक रूप घेवन वळोंक लागलें. वळांत उदकान वेग आरायलो, बरान वळोन आतां न्हंयक पावलें. आतां उदकाक आडावंक सकत कोण भयानक रूप घेवन वळोंक लागलें. वाटेर मेळ्ळें सक्कड घेवन उदक आतां दर्याक पावलें. सांगाता आडून आयली कुसडाय पळोवन दर्यो शिरी सुकलो. रागान बोबाटलो, गरजलो, कोयर कस्ताळ कुसडाय पयस दवरूंक वावर तसो कळमीत नातलो. रागान बोबाटलो, गरजलो, कोयर कस्ताळ कुसडाय पयस दवरूंक वावर तसो कळमीत नातलो. खबरो म्हणल्यार गरज नातलो पावस, दराळ पडटा सदांच. खबरो म्हणलो गरज नातलो पावस, दराळ पडटा सदांच. ल्हान खबर ल्हान जावन उरना केदींच. आपली काणी गुंतून वाळोवंक तयार सगळींच. ल्हान खबर ल्हान जावन उरना केदींच. आपली काणी गुंतून वळोवंक तयार सगळींच. खबऱ्यांक बली जाल्लो मुनीस मेलो तरी फिकीर ना कोणाकच. खबऱ्यांक बली जाल्लो मुनीस मेलो तरी फिकीर ना कोणाकच. खबऱ्या निमती कोणाचें पोट भरलें तें जाप नातलें सवालस. खबऱ्या निमती कोणाचें पोट भरलें तें जाप नातलें सवालस. वय बळादेक दर्यो कुसडाय पयस उडोवंक शकलो, पूण अस्कत मनशाक खबऱ्यांच्या दर्यान ग्रासून सोडलो. वय बळादेक दर्यो कुसडाय पयस उडोवंक शकलो, पूण अस्कत मनशाक खबऱ्यांच्या दर्यान ग्रासून सोडलो. देव बरें करूं. खबरो जिवितांत आहवराडटात म्हणटा बाय एवलिन रॉड्रिगस कुलशेकार. ह्या पाडतळार म्हजीच एक कविता अशी आसा. संवसारांतले गूट सगळे सर्गी उगडापी जातीत तर संवसारांतले गूट सगळे सर्गी उगडापी जातीत तर सर्ग सर्ग जावन उरचो ना. सर्ग सर्ग जावन उरचो ना. म्हजीच कविता. मुखली कवयित्री आसा सबिता फेर्नांडीस देरेबैल. म्हजी कविता जावन आसा बंदड. सुकण्या बरी उबाजे सुकण्या बरी जियेचे म्हणून आसल्या मनशा. सुकण्या बरी उबाजे सुकण्या बरी जियेचे म्हणून आसल्या मनशा. कित्याक म्हाका बांदून घालाय. कैद करून सोबाय पळयताय. कान पिवून दिन आसतना कश्ट दिताय. आवयतावन पयस करून चिडोवन म्हाका संतोष भोगताय. मोस करून म्हाका धरलें जैला भितर बांदून घालाय. मोस करून म्हाका धरलें जैला भितर बांदून घालाय. मनशा तुज्या स्वार्थी मनाक एक फावटी सुटका दी. मनशा तुज्या स्वार्थी मनाक एक फावटी सुटका दी. म्हजी बंदड आशेन तूं बंदी जायनाका. म्हजी बंदड आशेन तूं बंदी जायनाका. देव बरें करूं. आमी हर एकले एका ना एका रितीचे कैदी. सुटका आशेतांव पूण आमी सुटका हेरांक दिनाव म्हणटा सबिता फेर्नांडीस देरेबैल. आनी ह्या पाडतळार एक उर्दू कविता
अशी असा उर्दू कविता. म्हज्या सोंसणीकायेचें अंधच करूंक तुज्यान साथ दिना. म्हज्या सोंसणीकायेचें अंधच करूंक तुज्यान साथ दिना. हांव मोर्च्या घडये सयत जियेतां. हांव मोर्च्या घडये सयत जियेतां. एक उर्दू कविता. मुखलो कवी आसा पेद्रू प्रभू ताकोडे. पेद्रू प्रभू ताकोडे. मोगाचेनो तुमकां समेस्तांक म्हजे नमस्कार. एक 50-60 वर्सां फाटीं गेल्यार आमच्या ताकोडच्या नाडांत कितेंच नातलें म्हणयत. आमकां कितेंय गरज आसल्यार आमकां सामानाक इत्यादी मोडबिद्री येजारलें. बिद्र्यां सुमार 9 किलोमिटर 5 मैलां आमी चलोन थंयसर मोडबिद्री येताले. आनी असल्या वेळार मोडबिद्रीन 2 दाक्तेर आसले. 2च दाक्तेर. आतां 100 लागीं दाक्तेर आसात. आनी त्या दाक्तरां पैकी एकलो आसलो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर DM शेणै आनी दुसरो आसलो डॉक्टर एक्कार उमानाथराव. तो बाळांतकडच्यान बारी हुशार. म्हळ्यार गांवांनी पुरा घरांनी इंच पुरा बाळांत जातालीं स्त्रियो आनी वैजण्यो आसताल्यो. तांच्यान जायनातल्यो KG सगळ्यो तो पास करतालो. डॉक्टर एक्कार उमानाथराव. आनी ह्या मनशाक इतलो पतियेत मनीस आसले की पेशंट आसले. आमच्या शेजारच्या वाड्यांत एकली आसली मलगडी स्त्री. तिचें नांव मार्सेलीन गोवियस. आनी थोडे फावटी ती इल्ली मंथनांतली तांचे कडेन माडयेचें तोट आनी आसलें. आनी खंय हुशार नासल्यार ह्या दाक्तर आपण हाडचें. तो कोण दाक्तर डॉक्टर एक्कार उमानाथराव. आनी ती सोपूत आपण हाडूंक येतालो. त्या काळार 2च कार आंबाड्याक आसतालीं. एक अँबेसेडर आनी एक लँड मास्टर. हे पुरा गाडयो नातल्यो. आनी हो दाक्तराक आपण हाडूंक गेला म्हणटाना ही हांगासर हुशार जाताली. दाक्तर घरा येवन पावोन हिका टेस्ट करतना कांय ना, पिडात ना, ताप येना, एक्केना. म्हळ्यार तिचो विश्वास इतलो आसलो की तो देवूच आयलो म्हणून. दाक्तर म्हळ्यार देव म्हूण ती चिंताली. आनी अशें ह्या भरोशान ती बरी जाताली. तीच ह्या म्हज्या कवितेक प्रेरण. आनी ह्या कवितेचें नांव आसा म्हजो विश्वास तोच म्हजो स्वास. म्हजो विश्वास तोच म्हजो स्वास. धैर्य विश्वास आनी बरवसो भवार्थ आसा तर ताका देवी दिता सांगात. धैर्य विश्वास बरवसो आनी भवार्थ आसा जाल्यार ताका देवी दिता सांगात. जें कितें हांव मोतीन चिंतां हाज्या पिंतारान तशेंच घडटा. मनशा जिवीत वता एक रोद गुवोन गुवोन परत येता थंयच. मनशा जिवीत वता एक रोद गुवोन गुवोन परत येता थंयच. हांवें केलोलें बरें या वायट खंयच्याय रुपार फाटीं येता म्हाकाच. ऑपरेशन करचो दाक्तेरी म्हणटा आसा एकलो जीव राखचो. हांवें चिकित्सा मात दिवची पिडा ती देवान गुण करची. पेद्रू दर्यांत उडलो उदकालारां वयल्यान सरलो. जेन्ना दुबावलो आनी भियेलो थोड्यांच बुडोवंक लागलो. आत्मविश्वास आनी उंच आसल्यार खंयच्योय आडकळी उरनात मुखार. तुजो शेवट जोडचे वाटेर देवाचो आदार लाभता निरंतर. भरलेल्या विश्वासान परमैशी गुड्याक थंयचो उठोवन दर्यांत उड. जावं तो गुडो वो पर्वत तुज्या विश्वासा मुखार तकली बागायत. वेल्याचें आयकचें उलोवच्या पयलें मेळटा म्हणून फातयेचें मागच्या पयलें. वेल्याचें आयकचें उलोवच्या पयलें मेळटा म्हणून फातयेचें मागचें पयलें. माणा मागण्याक देव कान दिना. काळजांतलें मागणें केन्नाय व्यर्थ जायना. जेजून पयलें असरें केल्लें तें काजारा माटवान जाल्लें. जेजून पयलें असरें केल्लें तें काजारा माटवान जाल्लें. जर देवाचेर अखंड विश्वास आसत विजमितां आजून घडोवन आसतात. विजमितां आजून घडोवन आसतात. देव बरें करूं. जिवितांत विश्वासाचे महत्व वर्णिता बाब पेद्रू प्रभू ताकोडे. आनी ह्या पाठतळार सय्यद सिकंदर मीर अली हाची एक कविता अशी आसा. तुजी एकच सूख पुरो. तुजी एकच सूख पुरो. लोक सगळो विसरून सोडटा तूं कितलो बरो गी म्हणून. तुजी एकच सूख पुरो. लोक सगळो विसरून सोडटा तूं कितलो बरो गी म्हणून. सय्यद सिकंदर मीर अली. मुखलो कवी आसा एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टू.
सर्वांक नमस्कार. म्हज्या चुटकाचें नांव आसा मासाची कडी. मास ते हाड हे हाड म्हणालें तें. मास ते हाड हे हाड म्हणालें तें. नशीब म्हजें म्हाका मेळ्ळें हाडच. नशीब म्हजें म्हाका मेळ्ळें हाडच. आतां म्हणटा तुका कडी करता. आतां म्हणटा तुका कडी करता. दुसरी चुटका. रीण बायल विसारी कंच्या कंतीर आसाय. रिणाच्या जाप दिली हांवें. खंयचें रीण आ? सवाल आयले. बायल म्हजी आसा हांगास. ओके. तिसरी चुटका. विपर्यास. तो दान दितालो पूण ताचे लागीं समाधान नासलें. तो दान दितालो पूण ताचे लागीं समाधान नासलें. चेडवाक फूल फळाक रांदवयेक सरी केल्ल्या कवीक आतां लागल्या कंत. चेडवाक फूल फळाक रांदवयेक सरी केल्ल्या कवीक आतां लागल्या कंत. कोण्णी हाताक मेळनात. कोण्णी हाताकच मेळनात. नशीब. तो नशीब ना म्हणटालो. नशीब ताका सोदून आयलें. तो नशीब ना म्हणटालो. नशीब ताका सोदून आयलें. तो दुरसून सुरावलो. नशीब दुसऱ्याक सोदून गेलें. नशीब दुसऱ्याक सोदून गेलें. विसर. तूं कापाड न्हेसतना हांवें बसयल्ल्यो मिरयो कोणायकी दिसले नात. तूं कापाड न्हेसतना हांवें बसयल्ल्यो मिरयो कोणायकी दिसले नात. सक्कड कापटार तुजी सोबाय पळोवन पुगारतात. सक्कड कापडार तुजी सोबाय पळोवन पुगारतात. बायल म्हजे म्हाका पळोवन काडटा संकळ शिंको. बायल म्हाका पळोवन काडटा संकळ शिंको. आक्षी 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 आक्षी. उडास करून पाड जाल्या म्हणून घरची मिक्सी. उडास करून पाड जाल्या म्हणून घरची मिक्सी. देव बरें करूं. थोडी मार्मीक तर थोडी हास्य चुटुकां सादर केल्यांत बाब एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टू. आणि ह्या वेळा म्हाका म्हजीच एक कविता उडासा येता. पावसाक माती वळोवन येची पळयल्याने ताच्या वयर बरयल्ली कविता. कोणाकच पातये नाये. कोणाकच पातये नाये. पर की पावसान अप्राप्त मातयेक पुसलोन आपण वरचे पळयला हांवें. कोणाकच पातये नाये. पर की पावसान अप्राप्त मातयेक पुसलोन आपण वरचे पळयला हांवें. म्हजीच कविता. मुखली कवयत्री आसा बाय रोशल प्रिया डिसोजा पलाडका. म्हज्या कवनाचें नांव आसा बदलावण. पयल्या दिश्टीन तो म्हाका एक सागोरा भाशेन दिसलो. कितलो विशाल तितलो गंभीर. पयल्या दिश्टीक तो म्हाका सागोरा भाशेन दिसलो. कितलो विशाल तितलो गंभीर. दुसऱ्या नदरेक तो म्हाका एका पर्वता भाशेन दिसलो. दुसऱ्या नदरेन तो म्हाका एका पर्वता भाशेन दिसलो. कितलो ऊंच तरी तितलो सादो बळो. कितलो ऊंच तरी कितलो सादो बळो. हांव ताका भुल्ली. ताच्या मोगाक आशेली. हांव ताका भुल्ली. ताच्या मोगाक आशेली. स्वप्नांनी म्हाका वेडो घालो. स्वप्नांनी म्हाका वेडो घालो. वास्तवीक रुपी चिंतना बदल्ल्यो. वास्तवीक रुपी चिंतना बदल्ल्यो. दर्याच्या खरसाणेक हांव खांटाळ्ळी. दर्याच्या खरसाणेक हांव खांटाळ्ळी. पर्वताच्या उंचायेतावन म्हाका सकला लोटून घालीत म्हणून भियेली. पर्वताच्या उंचायेतावन म्हाका सकला लोटून घालीत म्हणून हांव भियेली.
देखून हांव बदलूंक आशिल्लीं जिवीत आदोरें जालें देखून हांव बदलूंक आशिल्लीं जिवीत आदोरें जालें हांव चित्त एका दिसा दर्या वेळेर एक आड पडिल्ल्या मिठाचे लोरये बागलेन एका दिसा दर्या वेळेर एक आड पडिल्ल्या मिठाचे लोरये बागलेन ताच्या धन्यानं सुरसुरचें देखता ताच्या धन्यानं सुरसुरचें देखता मिठाचें आनी दर्याचें मोल म्हाका समजलें मिठाचें आनी दर्याचें मोल म्हाका समजलें बदलावण हेरांतय न्हय हांवेंच बदलोवंक गरज आसली बदलावण हेरांत हांव न्हय हांवेंच बदलोवची गरज आसली हांव बदलाली दर्यो परत म्हाका आप्त जालो दर्यो परत म्हाका आप्त जालो पर्वतांतावन सगळ्या प्रकृतीची सोबाय साकोंक हांव शिकली पर्वतांतावन सगळ्या प्रकृतीची सोबाय हांव साकोंक शिकली आतां म्हजें जिवीत परत फुल्लें आतां म्हजें जिवीत परत फुल्लें देव बरें करूं बहु सुंदर कविता बदलावण आमी हेरांत हांव येवची न्हय आमी बदला जाय म्हणलो संदेश दिता बाय रोशल प्रिया डिसोजा पलाडका आनी ह्या पाठतळार जॉसी पिंटो किन्निगोळी हाची एक कविता अशी आसा पावसाचो एक तेंबो म्हणालो हांव शिंपयेन पडलो आनी मोती जाला पावसाचो एक तेंबो म्हणालो हांव शिंपयेन पडलो आनी हांव मोती जाला आनी एक तेंबो म्हणालो हांव दर्यान पडलो आनी हांव आतां दर्यो जाला आनी एक तेंबो म्हणालो हांव दर्यान पडलो आनी हांव दर्यो जाला आतां अकरेक बाब मॅक्सिम लुद्रीक बोंदेल म्हणजे चुटुका हांगासर पयलें आसा चुटूक कुमोक ताणी कुमोक विचारली हांवें तांकी भायर केली ताणी कुमोक विचारली हांवें तांकी भायर केली ती कुमोक विसराली हांणी कुमोक विचारली परवड नासता इन्कार केली हांणी कुमोक विचारली परवड नासता इन्कार केली हांणी ती उगडास दवरली लिखणी दुसरें चुटूक आसा लिखणी काळजाक बरें लागचें बरोवंक हांवें ताका तींत बर्ण लिखणी दिल्ली काळजाक बरें लागचें बरोवंक हांवें ताका तींत बर्ण लिखणी दिल्ली बरोवन जातेस ताणें ती बलसान दवरली बरोवन जातेस ताणें ती बलसान दवरली तींत वाळोवन काळजाच्या भोंवतणी लिखणेन मेळ्या करताना ताणें बरयल्ल्या मेळ्याक रुजवात मेळिल्ली सवय मुकलें चुटूक आसा सवय ताच्या घरांत तो वेता भायर भितर ताच्या घरांत वेता तो भायर भितर थोडी येताना मात्र येता भायर थोडी येताना मात्र येता भायर थोडी येताना लिपोन बसता भितर थोडी येताना लिपोन बसता भितर कित्याक ताची सवयच भायर भितर वाकमोल जोडें तें चिटकोन आसलें कितें जावंक पुरो जोडें तें चिटकोन आसलें कितें जावंक पुरो मोग गे ऊब गे त्याग गे भद्रते गे ह्या समर्पण राखून रावलो समजोवच्याक तांची भावना बुडोवन गेल्लीं ती तांच्या संवसारांत तांकां अर्थ करूंक अनुभोग म्हजो पावलो ना देखून वाकमूल म्हजें आमसोरार आजाव दिवचो ना मुकलें चुटूक आसा पिडा ताका वखदां दिवन थकुल्लो वैज म्हणालो ताका वखदां दिवन थकुल्लो वैज म्हणालो तुज्या पिडेक कारण मेळना हाणें द्वेश सांडून मोग केलो वैजाक आतां बिझनेस ना निमाणें धाकटें चुटूक
गोवू बाईलेक म्हणटा तू एक गाडाव. गोवू बाईलेक म्हणटा तू एक गाडाव. बायल म्हणटा वय तुझे कष्ट दीस रात वयता हांव. देव बरें करूं. बहु सुंदर चुटुका बाब मॅक्सिम लुथरीक बोंदेल. आणि ही चुटुका आयकताना म्हाका लवी गंजी मठाच्या एका चुटुकाची याद येता. रंग मारल्या केसांतल्या उवानी, रंग मारल्या केसांतल्या उवानी मिशयो काळ्यो केल्यो. रंग मारल्या केसांतल्या उवानी मिशयो काळ्यो केल्यो. लवी गंजी मठ. हांगासर दुसरें सेशन संपता. कवीनी दयेकरून तुमची बसका स्वीकार करची. आणि फकत 4 कवी उरल्यात. बाय प्रीता मिरांदा, तशेंच बाब विजय मिरांदा आणि जोसे पिंटो. तुम्ही बसका स्वीकार करची. हांवें वडोल सवाल विचारले. एका हातांत वाल काण घेवन येता, एका हातांत च्या काण घेवन येता म्हणून. थोड्यांनी प्रज्वल म्हणा, थोड्यांनी चावल म्हणा, चायवाला म्हणा, पण सरकी जाप कोणेय दिवना. आणखी ट्राय करियेत. सरकी जाप येदोळ कोणायची येवना. एका हातान च्या काण घेवन येता, एका हातांत वाल काण घेवन येता. तो भुरगो तो कामान सुद्धा काही विचारता तुझे नाव काले म्हणून आणि तुवें कितें हाडलाय म्हणून. या दोन्ही सवालांक ताणें एकच जाप दिता. हाची एक दुसरीच जाप आसा, प्रयत्न करा. आणि एक सवाल विचारता. तशेंच एकलो ताच्या इश्टाक मेळो घेता. त्या इश्टाचें नाव लिया म्हणून. तो लिया भितर नाणयेन नांव नासता. ताची बायल बागी लुकतें करता. बागी लुकतें केल्ल्यान ती विचारता लिया खंय गेला गी म्हणून. उपरांत विचारता तुजें नांव कालें गी म्हणून. ती लियाची बायल दोन्ही सवालां एकच जाप दिता. हे कितें म्हण तुमी म्हाका मेसेज करियेत. लिया ना, लिया भितर नाणयेन नांव नासा. तसो इश्ट ताका मेळोंक गेला. ताची बायल बागी लुकतें करता. बागी लुकतें करतना वो विचारता लिया खंय गेला म्हणून. मागीर विचारता तुजें नांव कालें गी म्हणून. दोन्ही सवालां एकच जाप जायची. सरकी जाप दिल्ल्यांक, पयले मेसेज केल्ल्यांक इनाम आसा. एक पावटी एकल्याची पर्स भायर पडटा रेल्वे ट्रेनार. तो ते जाल्यार अनावन्स करता म्हजी एक पर्स भायर पडल्या, तातूंत 1 लाख रुपये कॅश आसात आनी आणडिल्ल्यांक हांव 10,000 रुपये इनाम दिता म्हणून. ते आयकल्लो आनी एकलो अनावन्स करता ती पर्स म्हाका दिल्यार हांव 20,000 दिता. आता पयलो कवी आसा बाय प्रीता मिरांदा बजाल. म्हजे कवितेचें नांव आसा सेजार. आमकां सर्वांक सेजारी आसात न्ही, सर्वांक आसात. सेजारा विशयान एक कविता. दुवेची प्राई उतरली 25, दुवेची प्राई उतरली 25. केदाळा काडटाय गे दुवेचें काजार. शेजाऱ्यांचे सवाल. आतां सैरीक मेळना म्हूण कंद काडटले आवयक जालें बेजार. भेटलो सैरिकेच्या माल्याक तोटांगार रुजार. भेटलो सैरिकेच्या माल्याक तोटांगार रुजार. दुवेचें जालें काजार. सण्णा कुंकडां मास दुकरां मास. जेवण वाडलें गांवच्या लोकांक. जेवण वाडलें गांवच्या लोकांक. आनी तरी वगे रावतले हें शेजार. काजार जावन म्हयने 3 कुळारा पावलें दू. कितें तरी बरी खबर आसक्त बरली शेजारा. 1 म्हयनो तरी दू वचूना घरा. सारकें सामा आसा मो तुज्या दुवेच्या घरा. काजार जावन जालें वरस. आवयक भोव संतोष. पाडले लोटूंक दिलो अवकाश. दुवे जावयाक पाटयलो उल्हास. आनी तरी वगे रावतले हें शेजार. वर्सां धांवलीं 2. दुसऱ्या भुरग्यांचें येवजन. शेजाऱ्यांचे सवाल. म्हयन्या भितर तोंडाक धरून हात धांवलें दू वरोड काडून ओंकलें माडा मुळाक. आनी तरी वगे रावतले हें शेजार. रुजारीचें चालू आसा कारबार. रुजारीचें चालू आसा कारबार. दू परत्याक 3ऱ्याक गुरवार. शेजारी आजापान आत नाकार. कशे पोसतात भुरग्यांक या मारगायेच्या काळार. देव बरें करूं. रेमी गाटीपल्ला हाच्यात कवितेच्यात पाठतळार ही कविता आसा. तांचे आंचे आयकोंक गेल्यार तुमकां जियोंक जावचें ना म्हूण सांगता बाय प्रीता मिरांदा बजाल. आनी ह्या पाठतळार गुलजाराची एक कविता अशी आसा. हांव दिव्या बरी, म्हजी दुस्मान काय काळोका लागीं.
हांव दिव्या बरी म्हजी दुस्मानकाय काळोवका लागीं हें वारें म्हाका बेश्टेंच उपात दिवन आसा. हें वारें बेश्टेंच म्हाका उपात दिवन आसा. गुलजाराची कविता. मुखलो कवी आसा बाब विजय मिरांदा. नवीन बाबान हे पटी तुवें एक कविता सादर करची म्हणून म्हाका सांगिल्लें. झूज चालू आशिल्ल्यान झुजाचेर एक कविता बरें म्हणून चिंतलें. पूण म्हजी कविता बरयतना झूज चालू आशिल्लें, पूण आतां तें सद्याक रावलां. कितें जावं तें बरयलें तें बरोवन जालां. आतां तुमच्या मुखार झुजू. चारी कुशीनी चलता झुजू, मनशापोन जाला न पैंच. चारी कुशीनी चलता झुजू, मनशापोन जाला न पैंच. हेने तेने मिसायलांनी पेटयला उजो, पूण म्हज्या रान्नीक शिजोवंक ना जळो. संवसारभर राज करचे म्हातारे फुडारी सरबेल्यात, स्वाप्रतिश्ठा आनी हंकारान भरल्यात. संवसारभर राज करचे म्हातारे फुडारी सरबेल्यात आनी स्वाप्रतिश्ठा आनी हंकारान भरल्यात. ना देवाची भिरांत ना लोकाची बिरमोत, हे रसनरा कितें जावं पावलें तुजें वेंकुटू. तेणे ट्रंपाचो रामपा रावाना, तेणे बेंजामिनाचें सराबू जिराना. तेणे ट्रंपाचो रामपा रावाना, हेणे बेंजामिनाचें सराबू सुटना. सीनियर कमिनी जालो कुर्बानी, जूनियर कमिनी ಕುಬಳ್ಳ ಕಾಳ್ ಜಾಮುನಿ. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೇವನಿಗೆ ಲಾಭ, ಕಂಚ ಬೇಕುಪ್ಪನ್ ಗಡಿಲಿ ಗಾದು. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೇವನಿಗೆ ಲಾಭ, ಕಂಚ ಬೇಕುಪ್ಪನ್ ಗಡಿಲಿ ಗಾದು. ಹಂಗಸर लग्ती केल्यार सगळ्यांक नष्टच नष्ट. झुजात आवनो ना पर्यार, लोक जाल्यार कंगाल, पूण ह्या हट्टी मुखेल्यांक समजयतलो कोण. देव बरें करूं. झुजांत जिखुल्लो चलवालो आनी चलवाल्लो मेलो अशी एक सांगणी आसा. आनी ह्या पाठतळार म्हजी एक कविता अशी आसा. झूज जाताना तूं उज्याच्या पडतीनगी लंगडाच्या पडतीनगी सांगून सोड पयलेंत, गोब्राच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका. झूज जाताना तूं उज्याच्या पडतीनगी लंगडाच्या पडतीनगी सांगून सोड पयलेंत, गोब्राच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका. म्हजीच कविता. आता निमाणे जोसी पिंटो किन्नीगोळी. जोसी पिंटो किन्नीगोळी. गांवगो चेडवा म्हजो गांवगो, हे हाचे फामाद पोत जावन आसा. मोगाचेनो तुमकां आतां खंडीचो न्हू कवी गोश्टी सर जाली की म्हणजे चिंता हांव, कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक भूक लागता. तरी म्हजी एक थोडी चुटुकां तुमकां सादर करून भोवशा आमी बेगीनच कवी गोश्टी अखेर करतल्यो. तुमी पळयला जावंक पुरो, तुमी गरयेक गेल्या जाल्यार तुमी एक गांयडोळ घालून गरयेक बसचें. आनी तो गांयडोळ घाल्ल्या वेळार न्हंयत तो माश्ल्यो ताच्या सुत्ता गुंतात दुरूंक त्या गांयडोळा खावंक. त्या दाळा तो गांयडोळ त्या माश्ले लागीं खाले उलयता म्हणल्या विशीं ते कवित. घरी एक शिरकायिल्लो गांयडोळो म्हणालो माश्टे लागीं, घरी एक शिरकायिल्लो गांयडोळो म्हणालो माश्टे लागीं, गुंता तुमी एणेन तेणे म्हजे खातीर, गुंता तुमी एणेन तेणे म्हजे खातीर, वयर राखून आसा तुमचे खातीर, वयर राखून आसा तुमचे खातीर. धूळ आमी पळयता खंय गेल्यार धूळ आसा पुरा. पाय पापून हांवें म्हळें धुळीक तूं धूळ, पाय पापून हांवें म्हळें धुळीक तूं धूळ. धूळ आसोन म्हणाली फाल्यां तूंय. आमी भुरगे जल्मेल्या पटाक एक थापड मारता डॉक्टर इल्लें रडोवन दी म्हणून. ताजे विशीं ते कवित. जल्मातना बाळशाक मारता तापाड, जल्मातना बाळशाक मारता तापाड, इल्लें तरी रडोवन दी. मोरतना कुल्याक एक चिमटो तरी काडया, वेताना इल्लें तरी आसून दी. मोरतना कुल्याक एक चिमटो तरी काडया, वेताना आसून तरी वसून दी. इगर्जीची गाण तुम्ही पळयल्या. त्या गांठे वयर एकलान कवित. मनीस उलयतना गांठ ओगी आसता, मनीस उलयतना गांठ ओगी आसता. जेन्ना मनीस ओगो जाता तेन्ना गांठ उलयता, जेन्ना मनीस ओगो जाता तेन्ना गांठ उलयता. माती मुजी म्हणून झगडतलो,
मातयेची आमकां चड आशा आयली कित्याक म्हळ्यार आमी कृशी करचे चड जाण आसा क्रिस्तांव. माती मुजी मुजी म्हणून झगडटलो. एक दीस माती म्हणाली आज आतां तूं म्हजो. एक दीस माती म्हणाली आतां तूं म्हजो. रुकुसुनेंगी कुराडे सुवात, रुकुसुनेंगी कुराडे सुवात, कोणाक पत्यो कोणाक सोडूं आमचेच करतात गात. कोणाक पत्यो कोणाक सोडूं आमचेच करतात गात. आनी निमाणें आसा, ल्हान आसतना पुताक बापूय आतां धरून व्हरून येतलो इस्कालाक. ल्हान आसतना बापूय पुताक आताक धरून व्हरून आसलो इस्कालाक. आज पूत बापायच्या आताक धरून आपूण हाडून आयला प्रायवंताच्या आश्र्याक. प्रायवंताच्या आश्र्याक. देव बरें करूं. जसं की जुटुका ती आमी वर्णूंक जायना, ती अनुभव करीचे. ती एक आयस्क्रीमा बरी, आमी ते थंड आसा म्हूण सांगूंक जायना, ते ताचे अनुभव करीचे. भोव उंचली कविता. आनी आतां ही कविता आयकतना म्हाका एक मनोहर सरदेसायची एक कविता उडास येता. देवा देवा कसली तुजी करणी, देवा देवा कसली तुजी करणी, केस जाले धोवे नदर अजून तरणी. देवा देवा कसली तुजी करणी, केस जाले धोवे नदर अजून तरणी. निमाणे म्हजी कविता. आवय आसलें घर सर्ग म्हणटात न्ही, ह्या उतरा वयर एक कविता. देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपोवन वेलाय. देवा देवा कितलेशा आवयांक तुवें तुज्या घरा आपोवन वेलाय. आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात. आनी तुजें घर सर्ग जायनासतना उरात. सूख हांवें तुका बाणशिऱ्या म्हूण आपयल्ल्यान सूख तरी कितें. हांवें तुका बाणशिऱ्या म्हूण आपयल्ल्यान सूख तरी कितें. म्हजी तापल्ली तकली भूंय दवरची तुवेंत न्ही. म्हजी तापल्ली तकली भूंय दवरची तुवेंत न्ही. राजकीय हे फुडारी असतात, तांच्या पटल्यान थोडे असतात पळय, ते फुडारी कितले व्हडले फुडारी जाल्यार त्या पटल्यान आसल्ल्यांच्या व्हॅल्यू तितले त्या चड जायना. हाच्या वयर एक कविता. राजकीय तूं कितलो व्हड रांदपी जाशी जाल्यार तुज्या बाणशिऱ्याचें मोल चड जायना. तूं कितलो व्हड रांदपी जाशी जाल्यार तुज्या बाणशिऱ्याचें मोल चड जायना. एक रुबाय आदी घरा सैरी आयल्यार घरच्या आवयक तिका भूक लागनातली. म्हळ्यार एक्चुअली ती तांदूळ शीत उणें आसलें आनी ती म्हणटली म्हाका आज भूक ना म्हूण ती जेविनासतना रावतली. हाच्या वयर एक कविता. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास नितळ मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास नितळ मोवना. तुवें लिपयलेल्या बुकेक गे माय खंयच्या पुलिसांकी सोदूंक जावंक ना. तुवें लिपयलेल्या बुकेक गे माय खंयच्या पुलिसांकी सोदूंक जावना. निमाणे पूत म्हणालो म्हाका रजा ना मरणा रीत मुंदारसिया. पूत म्हणालो म्हाका रजा ना मरणा रीत मुंदारसिया. आवय म्हणाली पूत हुशार नासल्या तेन्ना ताच्या बापयन घाल्ल्या रजांचें लेख बरयल्लें कॅलेंडर पोरण्या ट्रंकांत आसा मोड्या सांगिनी केपिया. आवय म्हणाली पूत हुशार नासल्या तेन्ना ताच्या बापयन घाल्ल्या रजांचें लेख बरयल्लें कॅलेंडर पोरण्या ट्रंकांत आसा मोड्या सांगिनी केपिया. देव बरें करूं. कशी लागली कविता. हांगासर कवी गोश्टी सोंपता. हांवें सवालां विचारली थोड्यांची. 2 सवालां सारकी आयल्यात जापी आयल्यात. इल्ल्या वेळ सांगता पळोवन सांगता कोणें दिल्ल्यो म्हणून. पयले सवाल आपले ला 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 ली 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 ला 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 ली 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 हाची जाप येवना. ली 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 म्हळ्यार 4 ली करेक्ट. ಒಟ್ಟು ಕಾಲೆ ला 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 ली 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 ली. ओके तिका हांव इनाम दिता. 4 ली तिने अर्धी जाप दिल्या. सगळी जाप आसा ला 4 4 ली ला 4 4 ली ला 4 4 ली. ओके ह्यो पूर हांवें क्रिएट केल्ली. 3 सवाल हांवें क्रिएट केल्ली. ओके आनी एक सवाल व्हडो विचारले न्ही. एका हातांत वाल एका हातांत च्या काणयोन येता.
वॉल्टी ते तुझ्या की पहिले एकल्यान जाप दिल्या तुवें एक थोड्या सेकंदा पहिले हांवें आतां नंबर आसा पळयता वय वय वॉल आनी टी वॉल्टी ताचे आतां धाडलें वॉल्टी ताचें नांवय वॉल्टी मागीर एक तो इश्टाक मेळोंक गेलो न्ही वय तेचें नांव घालें नातालिया लिया काय आमळे नातालिया तिचें नांवय नातालिया तिन्ही सवालांक सरकी जाप आयल्या इनाम 1 मिनिट आमच्या या घराक कवी गोष्टी सोलून व्हरूंक सहकार दिल्या नवीन बाबांचो आणि तो पात्र घेतल्या सर कवी कवयित्रींचो आम्ही उपकार बावडटा तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं आणि तशेंच सुस्नेकान तुमी आयकल्ल्या तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच सर कवींक एक उडासाची काणीक दिता हांव नांवां आपयतात आनी मुखार येवचें त्या पयले सर्वांनी भुरग्यां तुमच्या लागीं आसल्यो चिटी त्या भुरग्या लागीं दिया 8970847392 कोणाचे नंबर हे वॉल्टी म्हणून जाप दिल्या तिने पयले 8970847392 ओके. जॉन्सन मिरांदा हांकां इनाम वेता वॉल्टी म्हणून पयले त्यांनी जाप दिल्या 948111 प्रीती सल्दाना कोण प्रीती सल्दाना 9481180612 प्रीती सल्दाना तांणी नतालिया म्हणली जाप दिल्या प्रीती सल्दान हांकां इनाम वेता मागीर वडोल ते एक चार्ली म्हणून सांगिल्लें न्ही चार्ली म्हणून कोणें सांगिल्लें नांव घालें रिटा रिटा डिकून हांकां इनाम वेता जोरान ताळयो. हांव नांवां पयल्या कविनी दय करून मुखार येवचें रेमी काटी पडला जोसी पिंटो कुलशेकर किन्निगोळी एवलिन रॉड्रिगस कुलशेकर स्टॅनिस्लोस सोस्किरे रिची पेरेर देरेबैल रोशल प्रिया डिसोजा पलाडका रोशन कॅस्टेलिनो सॉरी येऊ ना सबिता फेर्नांडिस देरेबैल जुलियट मॉरस देरेबैल एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टू पेद्रू प्रभुता कोडे मर्लिन मस्करेनस देरेबैल मॅक्सिम लुद्रिक बोंदेल आणि मरिया पिंटो कुलशेकर. सर कवीनी मुखार येवन उडासाची काणीक स्वीकार करची. उपरांत फाटल्यान फोट्याक रावा सर कवीनी दय करून उडासाची काणीक घेवन फोट्याक रावा जाय म्हणून विनंती. रोविन डिसोजा शांतीपुरा आणि दिवचे 1000 रुपये कॅश प्राइज लोकांक मेसवाल्ली कविता इनाम फावो जाता रेमी काटीपल्ला हांकां सुमार 90% वोट ताकाच पडल्यात. कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन. म्हजें एक चॅनल आसा युट्यूबार रेमी डॅश काटीपडला हातूंत येदोळ हांवें सुमार घडलीं पदां भुरग्यांची पदां आनी पुरा आसात युट्यूबार आनी मुखार मस्त पदां येवचीं आसात कंतारां पदां कॉमेडी पदां. सो दया करून म्हज्या एक यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा रेमी डॅश काटीपडला. ओके तुमी अशें सपोर्ट केल्यार तुमी सबस्क्रायब केल्यार मस्त सपोर्ट जाता मस्त आदार जाता कित्याक म्हळ्यार ही पदां करूंक आमकां बॅकग्रावंडार मस्त खर्च मस्त एफर्ट आनी पडटा एटलिस्ट तुमी सबस्क्रायब केल्यार आमकां एक मस्त आदार जाता. देखून देव बरें करूं रेमी डॅश काटीपडला देव बरें करूं. यूट्यूब चॅनल घे यूट्यूब चॅनल रेमी डॅश काटीपल्ला सबस्क्राईब करा. देव बरें करूं. तारांच्या मेळांची परसलता पोल्यांनी खंयसर बसून लिपोन बसून तुझ्या केसांनी थांबता गो हे म्हजें रुपणे थंयसर आसा